मोर्जी वाठारात भूमिका देवळा लागीं हॉट मिक्सिंगाचे कामाक सुरवात केल्या। विरोधी पक्षात असलो तरी कामाची जिद्द असल्यार कामां जातात अशें आमदार चोपटे उलयलो। आमदार जाल्ल्या उपरांत तांच्या मतदारसंघातले हे पयलेच हॉट मिक्सिंगाचे सुमार 2.5 कोटी रुपयाचे काम आसा आनी उरिल्ल्या भागातय कामां जातलीं म्हूण तो फुडें उलयलो। आरडेक्स का ब्युरो रिपोर्ट। महिने आमदार जावन जाले, पयलीं म्हणजे सत्तेन ना, विरोधान आसा, तरी सुद्धा पेंडिंग जी कामां जी आसली ती कामां फुडें व्हरता आसतना ती सुद्धा स्पिडीन व्हरपाक सरकारान नसलो सुद्धा जाल्यार सरकाराचो बऱ्यापैकी सहकार्य मेळटा, जेणे करून म्हाका दिसता बाकी वेगवेगळी कामां केल्यात, हॉट मिक्स हो पयलोच काम आनी ते म्हाज्या मोरजे ग्रामपंचायत क्षेत्रांत जाता। सादारण कॉन्ट्रॅक्टर आमचो आहा तोय बरो आहा, काम काही कारणान मातशें थोडेशें लेट जालो, पण म्हाका दिसता आज जी हॉट मिक्स जी सुरू केल्या म्हाका दिसता एक 3 दिसा भितर जे आमचे मोरजेचे इंटरनल जे रस्ते आहात हे इंटरनल रस्ते सगळे कवर जातले आनी एक बरी गोष्ट जातली की बाबा खंय तरी मॅसेज वयता की विरोधान आसतकच कामां जायनात, म्हणजे आसलेली सुद्धा जाल्यार बंद पडटात, पण एक तुमी साक्षीदार आहात सगळे जाण की विरोधान आसान सुद्धा कामां पेंडिंग रावना, पण फुडें वचपाक बऱ्यापैकी चालना मेळटा आनी सरकारा कडसून सहकार्य मेळटा। म्हाका दिसता ह्याच क्षेत्रांत मोरजी ग्रामपंचायत क्षेत्रांत आनीकय एक मोठे काम आसात जे रस्त्याचे आसा, एक्चुअली इतक्यान टेंडर जाता आसली फायल, पण टेंडर प्रोसेस सुरू जावपाक ती GST म्हण कितें जालें पळय परत सगळें परत इल्ल्या खातीर लेट जाला। सादारण जवळ जवळ 4-4.5 कोटीचो इस्टिमेट आहा। मेन रस्तो खेंडी पासून ते आशव्या पर्यंत मेन रस्तो हो तेतून आसा, आनी जेणे करून जे उरल्यात आज हॉट मिक्स जावन जे आनी इंटरनल रस्ते जे उरले तातूंत आमचो गावडे वाड्याचो रस्तो आसतलो, परत मदल्या वाड्या आमचे दिवाणजी कडलो तोय रस्तो आसतलो, अशे वेगवेगळे उरलेले रस्ते ते हातून सगळे कवर जातले। जरी उशीर जालो GST खातीर सरकाराच्या हेचे म्हणजे माध्यमातून, तरी म्हाका दिसता येणाऱ्या फुडल्या 1 वर्सा भितर मोरजेचे हे सगळे रस्ते रुंदय जातले जावंक जाय ते आनी बऱ्यापैकी हॉट मिक्सय जातले। एस्टिमेट कॉस्ट जो आहा ह्या रस्त्याचो जे रोड वायंडींग इंटरनल रोड वायंडींग आनी हे 2 कोटी 2 लाख 2 कोटी 2 लाख हो इस्टिमेट आहा, जेतून रुंदीकरणय जाल्ले आहा, वेगवेगळे रस्ते एकच असो न्हय, इंटरनल जे मॅक्झिमम रस्ते आहात ते, आनी इन एडिशन हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिला की आनी 1-2 बारीक रस्ते आसात जे वयल्या वाड्यार म्हणजे सत्पुरुशा देवळा आनी भाटयेर तोय तेणी घेवचो म्हणजे सांगला ताका आनी तेणी एग्री जाला तो घेवपाक।